बुधवार 18 डिसेंबर 2024. मुखेल मोड जुजे दोरमुमोत मनीस आसलो. नियाळाक आदार. बागेवन जुजेचो तेर्स करतना आमी अशें म्हणटा, बागेवंता मदें विचून काडलोलो जुजे जावच्या पोती आंकवार मारीचो आनी बापूय सोम्या जेजू क्रिस्ताचो आमकां केन्नाच सांडू नाका. पाव आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार एक जाणटी वस्तोली मोन्नाचेर तोडी पावलोली. सगळ्या वेळार होच तेर्स करताली. कोणें तिका विचारल्यार हांसत्या मुखां मोडान ती म्हणटाली, बागेवन जुजे म्हाका आंकवार मारयेशी व्हरतलो आनी ती म्हाका जेजूशी. पयल्या वाचपान देवाची दयाळाय आपले पोरशी सभेन दिसून येता. शुभ वर्तमानांत बागेवन जुजे दोरमुमोत मनीस आसलोल्या देवाचे कुशेक फाटी फुडें पोळे नासतना आंकवार मारयेक आपली पोतीन करून राजी जाता. तांच्या कायद्या प्रमाणें एक आंकवार चेडूं गोरवेस आसप म्हणल्यार तिका फातराचें मरण आसलें. आमच्या श्रेश्ठ फिलिप नेरी फेरांव कार्डिनलान आपले गवळी चिठींत परिशोधीक सभे विशीं अशें म्हणलां, परिशोधीक सभा एक आयकोपी सभा. जेजूनूय धर्मशास्त्री व फारिसी आनी साबार लोकांचें आयकलें. गरज थंय उलयलो आनी आदारूय दिलो. ही मुणी आमी जायते फावटी आयकता. रिकामे आयदन चड आवाज करता, पूण बोरलोलें आपूण बोल्ला म्हूण पोरयान दाखयना. आमी आमच्या ओगेपणान देवाची खुशी ओळखून घेवन आमकां दिल्लो वाव शांतपणान करुया. म्हजो थाराव जाता तितल्या ओगेपणान हांव दुसऱ्याची सेवा करूंक वावुरतलें.